आंकवार मारिया जाणवायेचे तिकान हे जेन्ना मोतींत येता तेन्नाच कितें म्हूण आमकां दिसतलें आंकवार मारिया जाणवायेचे तिकान तिकान म्हणल्यार कितें कोण म्हाका सांगशी तिकान म्हणल्यार कोण सांगशी सीट ऑफ विजडम होय इंग्लीश भाशेन आमचें आसा कोंकणी भाशेन तिकान म्हणल्यार कितें जागो करेक्ट अ प्लेस तिकाण म्हजें तिकाण रावपाचें तिकाण थंय हांव घरांत रावतां अ प्लेस टू स्टे न्हू आतां आंकवार मारिया जाणवायेचें तिकाण म्हणजे कितें शी इज फिल्ड विथ विजडम सारकें न्हू ओके म्हणणेच्यो जाणवायच्या एका पुस्तकान उमका हवेस्वरान हे भाशेन म्हणलोलें आसा हांव जाणवाय औरंगाबाद संवसार रोजच्या आदी हांव नांव आसा हांवेनूच तुमकां रोचल्या आतां ही जाणवाय कितें जाली काय मनशाक तर गिन्यान आहा चिंतप आहा आमकां कळटा जाणवाय आसा मनशाक रोजचे आदी जाणवाय आसा The wisdom is there before the creation. आता ही जाणवाय कसली काय आता मातशे डाउटफुल जाले न्हू आचार्य कितें जालें हें आनी फुफूस हांव Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Correct. सारकें फियर ऑफ द लॉर्ड म्हणल्यार नोनो कोण भिवयता तसलो फियर न्हू फियर म्हणल्यार रेवरन्स देवाक तूं जितलो मान दिताय ताका सोरपोट पडटाय तेन्ना जावन तुजी जाणवाय सुरू जाता देव तुका भिवयता म्हूण फियर न्हू तसली भिरांत न्हू ती रेवरन्स ऑफ द लॉर्ड ताका मातशें उतरां तर आमी बरे भाशेन शिकली जाल्यार ग्रीक भाशेन बी ताचे समज आमकां मेळटा हिब्रू भाशेन बी पूण आतां ही जाणवाय कसली जरी तर आंकवार मारी बराबरी जाणवाय आसा शी इज फिल्ड विथ विजडम और शी इज फिल्ड विथ विजडम जाल्यार आमकां हें पुस्तक म्हणटा अरे हांव औरंगाबाद टावन आसा जाणवाय म्हणटा हांव जाणवाय औरंगाबाद टावन आसा आनी औरंगाबाद टावन कोण आसा आमी जोआच्या पुस्तकान गेलीं जाल्यार जोआचें शुभ वर्तमान कशें सुरू जाता हाव द गॉस्पल ऑफ जॉन स्टार्ट्स In the beginning was the Word. The Word was God. The Word was with God. औरंगाबाद टावन उतर आसलेलें तें उतर देवातें आसलेलें आनी उतरूच देव जावन आसलेलें आमकां हें गमोन आयलें औरंगाबाद कोण आसलेलें तें कोण आसलेलें औरंगाबाद कोण उतर द वर्ड आतां उतर कोण हें उतर देवाचें उतर हें उतर म्हणल्यार कितें द वर्ड न्हू हें उतर म्हणल्यार जेजू आनी ताका लागून हो जेजू औरंगाबाद टावन आसलेलो हे जाणवाचें पुस्तक म्हणटा पळय ताचें तिकाण जातलें आनी आमी आयच्या वाचपांत आयकलां पयल्या वाचपांत तो आमी दुसरो म्हणटा बायबल बंद केला लॅक्शनरी थंय मेळ्ळलें आसा हांव ती जाणवाय म्हजें तिकाण जाकोबाचे पिळगेंत हांव सुरू जातलें जाकोबाक दुसरें नांव कितें दिल्लें इज्रायल इज्रायलाचे पिळगेंत आमी आयलीं जाल्यार ताची सगळी तर पिळगा धरली जाल्यार थंय मेळटा आमकां राजा दावीद सोलोमोन आनी आयचें हें शुभ वर्तमानान म्हणलां आयक तूं गोरबेस तूं व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचे पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासन दोनी देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक तो राज चलयतलो म्हणजे
जेजूक जोरी तर आमी ताची वंशावळ पळयली, इफ वी लूक एट द डिसेंडन्सी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, भोव करून ते आमकां क्रिसमसा दिसा बी मेळटा, एडव्हेंटाच्या दिसा मेळटा, ती आमकां दाखयतली हे जेजूक दाविदाक कनेक्शन आसा, थंयतान जाकोब ताका इस्रायल म्हणला ताका कनेक्शन आसा, थंयतान अब्राहमाक कनेक्शन आसा, आनी एका आमच्या शुभतमान सांगतले अब्राहमाक तान आदामाक कनेक्शन आसा. आनी म्हणजे हे जे जाणवायचे पुस्तक म्हणटा की वय हांव जाणवाय आनी हांव हे पिळगेंत हांव येतली आनी म्हजें तिकाण आसतलें. हें तिकाण कोण गाय? वाय ही सेज दॅट ही वील द विजडम वील पिच इट्स टेंट. हांव म्हजें तोंबू बांदतली न्हू, जाणवायचे तोंबू. म्हणजे जाणवायचे पुस्तक आमकां सांगून दिता, ही जाणवाय जेन्ना आमी उलयता, इट्स नॉट जस्ट थिंकींग मॅटिरियल, इट्स नॉट जस्ट थिंकींग. ही जाणवाय म्हणटा ती आतां इट हॅज बिकम एनफ्लेस्ड, इट्स अ रियलिटी. धरूंक मेळटा, कितें तरी आसा, बट इट नीड्स अ स्पेस. आनी स्पेस आंकवार मारिया जाणवायच्या तिकाण म्हणल्यार तोंबू म्हणल्यार द तोंबू, द टेंट इज हियर वूम्ब, and she is a place for the wisdom that is the Son of God. जाणवायचे तिकाण, she is a place for the wisdom. आणि जोरी तर तिने आपणाचे कुसव्यान ती जाणवाय घेतल्या, दुबावरेन ती जाणवायची आवय. हांव सिमनारीन भितर सरपाक म्हजे दीस पावलोले सालिगांवचे. म्हज्या इश्टा मित्रांक खबर आसूंक ना. आनी जेन्ना ती म्हजी बाय, हांव हांगा म्हजी बर्थडे सांगोक म्हणून पूण हांव डेट सांगना, पूण म्हजी बर्थडे असल्या दिसार पडली की फाल्यां हांव जॉयन जाता, आयज म्हजी बर्थडे. आनी बर्थडे निमतान म्हजे इश्ट मित्र लागीं पावून सरले. आनी म्हजी इश्टिनी तिवूय आयली. आनी तेन्ना ती आयली तेन्ना ती म्हणपाक लागली, तूं आतां कितें कोत्तलोय? हांवें म्हणलें हांव आतां फुडलें शिकप कोत्ता. हूंय कोत्ता, हुंयचे कॉलेजींत. हांवें म्हणलें तें तसलें शिकप न्हू, म्हाका म्हाजें लँग्वेज शिकोंक जाय. लँग्वेज कसली लँग्वेज? आतां ताका लॅटीन म्हूण हांव सांगतलो ना. हांवें म्हणलें भाशा शिकपाची उमेद आहा, पूण हुंयची कॉलेज रे आंटी, हुंयचे कॉलेजीन वेता गी ती आतां म्हजे मामी लागीं विचारतात. हांवें म्हणलें ना, हांव म्हणलें आतां पाद्री जाता. आवय तूं पाद्री जातलो म्हण केक कात घालून हांसोंक लागली. मागीर हांवें म्हणलें ना ना पाद्री जायना जायना. मागीर पोतून हुशाल जाली. मागीर म्हणपाक लागलें ओके हूंय वेता तूं, हूंय शिकता. हांवें म्हणलें हांव वेता आनी हांव अमके कडेन वेता, पूण हांव तुमकां सांगचो ना. ना रे सांग रे, बेगीन सांग रे. आमगे मातशी साश्टी न्हू ती, म्हाजी साश्टी उलयता हांव. हां सांग रे, बेगीन सांग रे. आं आमकां सांग आंटी, हूंय वयता गे तो, हूंय वयता. मागीर हांवें म्हणलें चोय आतां तुमकां म्हणलें सारको सांगता. हांव म्हणलें सिमनारीत वेता. पोत्तून हांसपाक लागलीं. हांवें पोत्तून सांगलें हांव वचना म्हूण. म्हजो शापाय भितर सरलो सुमार 4 वरांचेर, सांजेच्या 4-4:30 वरांचेर. आनी एक रोज घेवन आयलो, रोज. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, गोट रोज दिलो, वेंग मारल्यान म्हणपाक लागलो, बाबा तुवें आयज नागराक हात घातला, फाटल्यान वळून केन्ना पळय नाका. डोंट लूक बॅक सिन्स यू हॅव स्टार्टेड युअर जर्नी. केन्ना पळय नाका. आतां तांकां आनी कन्फ्युजन, हो आनी आतां कितें म्हणटा. हांवें म्हज्या पायक शापायक सांगलें. हांवें म्हणलें, आमी ताका पाय म्हणटालीं, पाय पळय म्हजे इश्टिन्यो आनी म्हजे इश्ट. आं वय बाय आहात न्हू गो बरी. हांवें म्हज्या पायक म्हणलें, पाय बोळे हांव तर वचना न्हू सालिगांव, हितूंतली कोण तरी तुजी सून जावपाची. हांव म्हणलें कोण कोण म्हणपाक तो सारको उमेद नाहलो, तो जाणा न्हू आतां हांव सिमनारी जाता म्हूण. मागीर तांकां गमोन आयलें. हांव आयलो सालिगांवचे सिमनारीन. एका तेंपार एका वेळार 4-5 वर्सां बोलांदल्या उपरांत हांवें एक दीस दिवाळीच्या हॉलिडेयान घरान गेलें तेन्ना हांवें मामीक सांगलें कुजनान, मामी म्हाका मगे बरें दिसोना सिमनारीन. चोया बेश्टें ते कान रोयले केले, म्हणजे कानान घातलें. मागीर शॉक येयल्लो नाका न्हू. ते न्हू म्हाका हे भाशेन म्हणलें, मामी बाबा तूं कोणूय जाव पूण बरो भुरगो जाव समाजान. बी अ गुड पर्सन इन द सोसायटी. आनी त्या वर्सा त्या वेळार मामीन मुटनाच त्याच दिसा
म्हाका म्हज्या पांयची उतरां उगडास आयलो. बाबा तुवें ना घराक आत घातला, फाटल्यान वळोन पळय नाका. यू हॅव स्टार्टेड अ जर्नी, डोंट लूक बॅक. ही उतरां त्या वेळार गोठाय दिवपाक लागली 5 वर्सां उपरांत. आनी जेन्ना आनीक 2-3 वर्सां सारल्या उपरांत म्हज्या भयणीचें काजार आसलेलें आनी म्हजी भयण आनी हांव चडशीं आमी हँडल करतालीं, कित्याक मामीक आनी टेन्शन नाका म्हूण. आनी हांव मागीर सिमनारीदा फोन केलो उपरांत एक दीस मामी म्हणपाक लागली, बाबा काजाराचें कितें जालां, खूंय कितें केलां. हांवें म्हणलें मामी तें तुका नाका, यू बी कूल न्हू, तूं तें टेन्शन घेयनाका. मागीर म्हाका मातशें दूख जाली. म्हजी भयण म्हज्या मामीची धूव आनी ते एक आनी हुस्को आसपाचो ना. इट वॉज व्हेरी रूड ऑन माय पार्ट टू से डोंट वरी, डोंट गेट वरीड, आमी चोयता तें. आतां हांव दिवाली वेकेशनाक गेलो आनी दिवाली वेकेशनाक गेल्या उपरांत हांवें आतां चिंतलें हांव मामीक सॉरी म्हणटलो. हांव बॉलकाचेर बसून आसलोलो, सकाळचीं 10 वरां जाल्लीं आनी मामी फाटल्यान रान्नीर शिताचें आदोन दवरलें. आनी हांव गेलो फाटल्यान आनी हांवें मामीक म्हणलें, मामी उजो बरो जळटा आं म्हणलें. हय मातशें चोय आं म्हणपाक लागली. हांव म्हाजें नुस्तें निवळ करता, जावंक ना. बॉलकांचेर आयलो, परतून गेलो, आतां नुस्तें निवळ करता न्हू. मामी उजो जळटा म्हणलें. चोय रे बाबा म्हणपाक तुज्या लागीं 3 पावटी वॉच यो केलें, 4 पावटी जालें, 5वे पावटी इकरा जायत आयलें. हांवें म्हणलें आनी वेळ ना. हांव डायरेक्ट गेलो आनी मामी जेन्ना परतून उज्या लागीं आसलेली, हांवें म्हणलें मामी सॉरी आं. कित्याक रे. मामी हांवें त्या दिसा न्हू हांवें तुका म्हणलें तुका कित्याक पडलां, म्हाका कळ्ळें तुका दूख जाल्या म्हूण, सॉरी आं. म्हजी मामी म्हणपाक लागली, बाबा ह्यो बारीक बारीक वस्तू तरी आमी घेवन रावलीं जाल्यार आमचो कुटुंब मुखार पावपाचो न्हू. If we have to sit down with these petty things, our family would have not walked ahead or not marched ahead. म्हज्या पायन म्हज्या शापायन सांगलें, बाबा नागराक आत घातला, मुखार वचना आनी फाटल्यान वळोन पळय नाका. म्हजे मायन म्हाका सांगलें, आवयन बाबा हे बारीक बारीक वस्तू घेवन बसल्यार आमचो फामील केन्ना मुखार वचची नासली. म्हणजे ते शी हॅज फॉरगिवन. These people and their words are full of wisdom. जाणवायेचें तिकाण थंय मेळटा. आंकवार मारयेन जाणवायेच्या तिकाणाक सुवात दिली, पूण जी मनशां काळजांतान हे जाणवायेचो पाटलाव करतात तांकां फावो त्या वेळार देव फावो ती जाणवाय दिताच. आनी जेजूनच म्हणलां, पळय तुका सगळ्या मुखार उबे करतले, धर्मशास्त्रा मुखार, निती सभे मुखार, कितें उलोवचें तें भियेव नाका, तेन्ना हांव उलयतलों, म्हजी उतरां येतलीं. आनी दॅट इज द विजडम. ही ती जाणवाय. आनी ती उतरां त्याच वेळार त्याच सारक्याच सिच्युएशनाक त्याच परिस्थितीन सारकी आमकां घोटाय दितात. कितले जाण हांगा आवयो, कितले जाण हांगा बापूय आपणाच्या जिविताची वाट चलतना बेजार जावंक ना गाय. पूण केन्ना ना केन्ना भुरग्यांनी 2 उतरां म्हणलीं, डाडा यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर मी, ताका लागून फाल्यां उठपाक तरी नेट मेळटा. मामा युअर ब्रेकफास्ट इज सो टेस्टी, ताका लागून उठोन तरी बाबा रांदून एक नस्तो तयार करपाक उर्बा मेळटा. माय डियर चाइल्ड, यू आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट हॅपन्ड इन माय लायफ. आवय म्हज्या मामीक तांकां लागून तरी हांव शिंकतलों, खेळटलों. चड व्हडलीं वजनां ती उतरां न्हय तीं. जे मनीस म्हणटा तो मनीस गरजेचो आनी ताणें कितल्या निवळ काळजान म्हणलां तें गरजेचें. आनी ती उतरां म्हणटा आनी निवळ काळजान म्हणटा तेन्ना त्या मनशाची जाणवाय उलयता. ताका लागून सगल्यो वस्तू आंकवार मारयेच्यान सोसूंक जायना जाल्यो. पूण जेन्ना तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे
दॅट वॉज द विजडम. संवसारी नदरे वाटेन तेणे जर आपणाच्या प्रॉफिट आनी लॉस पळयलें जाल्यार ती लुकसाणाक पडल्या. एक्चुअली कितले जाण आमी आमचे कुटुंब प्रॉफिट आनी लॉसाचेर आमी मेळयतात. आयज जर आमी एका फुकसांक गेल्यार फायदो कितें तेच भाशेन खबरो करतलीं. फायदो आनी लुकसाण पळयता आनी त्या प्रमाणे आमी आमची पावलां मारतात. फायदो आनी लुकसाण पळोवन तर जेजून पावलां मारलेलीं जाल्यार शेकी ही जाणवाय जोल्म घेता आनी खुर्सा रूम कळटा असली ती जाणवाय. ताका गर्व ना. आपूण जाण आपणाचेर हिळो घेता. हे किड्याचेर उमकळटा आनी हीच जाणवाय जेन्ना ती किड्यार उमकळटा आज लेगून कितलीं शाणी मनशां जावं ते दोतोर जावं इंजिनियर जावं भटो जावं येवन त्या खुर्साक मान बागयतात. द विजडम ऑफ द क्रॉस एंड आवर लॉर्ड इज दॅट एवरीबडी bows their knee before him. That's the wisdom. ही ती जाणवाय. त्या वेळा तो पिसो कसो इनोसेंट खुरीस घेवन वयता रे. अरे पिश्या कांय गुन्यांव ना मरे. वयता रे. अरे कितें रे सारको मायन लेगून म्हणलें आसतलें न्हू आंकवार मारीन. कितें रे म्हजो बाबो सारको पिश्या भाशेन खुरीस घेवन वेता मोरोंक आनी वेता. कोण आमी मोरोंक वेतले हांव. कोणें आमकां सांगलें म्हाका तर आयज तो सांगलेलें फाल्यां डॅरिकान तूं न्हयेना किंवा न्हयेन जाले उपरांत तुका आमी शूट करतात म्हणून हांव कॅट मारून वचपाचो. हांव न्हयेना घेवपाचो न्हू. हांव येतलो मरपाक. आय विल नॉट कम टू डाय. पूण जेजू येता न्हू. दॅट इज द विजडम. आनी ताका लागून म्हणलां ग्रेकाची जाणवाय द विजडम ऑफ द ग्रीक पीपल इज अ फुलिशनेस. ते पिशेपण. पूण खुरीस आमची जाणवाय ते आमकां मोल. खुरिसाचें मोरप ते तांकां पिशेपण. बट दॅट इज अ विजडम फॉर अस. कित्याक ती जाणवाय तुवें उमकळटा. देवा लागीं मागया. चलत्या जिवितान न्हू एक एक पावटी आमी चड शिकली म्हणटकूच चड तोंड चलता म्हणटकूच चड पयशे आसा म्हणटकूच आमची जीब आमची तकली चड चलता. पूण हे जाणवायेचेर मुखार आयलो न्हू खुर्सार उमकळटा ते जाणवायेच्या मुखार आयलो न्हू तुजी जाणवाय धूळ आनी माती. हे हांवें अनुभवलां. हांव तर आमच्या देवा मुखार हांव दिमी म्हणना न्हू. देव केन्ना ना केन्ना म्हाका कळयताच that you have not trusted me. I have to bend my knee before my God. And situation create कोत्ता देव. म्हाका केल्यान जाय ती. I have to bend my knee before him. He has the wisdom. तो जाणवायचो सागर. अनाक वार मायरीन हे जाणवायक ठिकाण दिलें. She gave the room, the place for this wisdom. आणि तिका स्वाद आपणाचे ही जाणवायक स्वाद दिवपाकूच ही तिची व्हडली जाणवाय. जाणवाय म्हणल्यार कितें टू मेक अ प्रॉपर डिसिजन इन अ प्रॅक्टिकल वे. प्रॅक्टिकल डिसिजन्स ताका जाणवाय म्हणटात. तो बसून हिंगासून हिंगा गेल्या थिंगासून थिंगा एकलो बाड वचून येयलो. प्रॅक्टिकली करून दाखयलें. द विजडम इज दॅट. आयज मरे आमचे वॉचा पळयल्यार मोबायलार पळयल्यार पावस येतलो. पूण आमची जाणटी येतात कुपांक पळयतात आयज बरें आहा पावस येवपाचो ना. दॅट इज देयर विजडम. प्रॅक्टिकल नॉलेज. देवाचो आदार मागुया. देवा घडये जायते आमी शिकल्या रे. जायते आमी घेतलां रे संवसाराक कुडच्यान. जायती किरस्काय आसा. पूण इतलें सगलें आमचें शिकप आसून पयशे आसून एक एक पावटी न्हू हांव पिश्या भाशेन वावुरता. नाका त्या वेळार गाळयो मारता. फावो त्या वेळार उलोवंक जाय थिंगा हांव गोरावता. एक एक पावटी म्हाका जाणवाय ना. म्हाका जाणवाय दी. आमेन.